विचारपाक जाय तितके विचारात तुमच्या प्रश्नाची उत्तरां दिता. अरे म्हणजे मूळ गोंयकाराक, सामान्य गोंयकाराक, पेडण्यात रावपी गोंयकाराक, काणकोणात रावपी गोंयकाराक अरे तेचें घर जर तेच्या नांवार करून दिवपाक जाय आसत जाल्यार तुमच्या पोटांत कित्याक दुखता? अरे तो कबुतराच्या जागेर रावता आसतलो भाटकाराच्या जागेर, म्हणून तो मनीस न्ही, तो गोंयकार न्ही, तेचें घर विकणाऱ्याक जमलें ना. मागीर कोणाची आतां कोण येवन बंगले बांदतात, विला बांदतात, तेंचीच जावची आनी आमची केन्ना जातली? आनी ज्या सामान्य मनशाची म्हाका चिंता आसा, म्हाका तळमळ आसा, हांव पळयता म्हणून हांवें सांगलें. आनी ताका लागून हांवें स्पश्ट सांगलें, हय हांव सांगता, विरोध केला कोणी तो कळपाक जाय, गोंयकारांकूय कळपाक जाय विरोध कित्याक केला तो कळपाक जाय. अजुनूय सांगता ताचेर विरोध कित्याक केला तो सांगतो म्हणून. आनी केसी घालपाक लायता. कोण तरी खेळिल्ली एखादी बायल उठता आनी कोर्टाक वयता, तिच्या कडेन पयशे खंयचे रे? आनी आमी गव्हर्मेंटाची लँड जर दिता आसत जाल्यार ती कोर्टाक वयता, ती कोण? तिच्या फाटल्यान कोण आहा तें जाणा हांव. अरे ह्या गोंयकारांच्या विरोधात वचपा खातीर कोणाक तरी एखादी बायलेक खंयसर तेच्या विरोधात वचूं नाकात. कोमू जातीच्या लोकांक कोर्टात चल म्हणून कोण सांगता खबर आहा म्हाका. अरे कित्याक कोर्टात धाडटात तांकां? म्हणजे आमच्या सामान्य गोंयकारांची घरां रेग्युलरायज जावची न्ही, म्हणून आतां विधानसभेक जावना म्हणून कोर्टात धाडपाची भाशा लागल्या करपाक. अरे विरोध करपाचो आसा, राजकारण करपाचें आसा करात, बट लोकां कडेन करूं नाकात, लोकांच्या घरा कडेन करूं नाकात. अरे पयले फावटी जर कायदो करून कोणाच्या सामान्य मनशाचें घर, बारीक मनशाचें घर, तेणी आपले पुराय पुंजी आपली लायल्या, तेणी घर बांदलां, तें घर मोडपाक दिवं नाकात. हांव अजुनूय गोंयकारांक सांगता, एक्काय मनशाचें घर हेच्या फुडें मोडपाक मेळचें ना. 28 फेब्रुवारी 2014 28 फेब्रुवारी 2014 ही डेट मुद्दामून म्हणटा आमी रुका कायदो हाडलेलो. निदान आमी हेच्या पयलीं बांदलेली घरां, मागीर ती कोमजात जागेत आसुनी, 20 पॉयंटात आसुनी, आपल्या जागेत आसुनी, ती एक टायम कायदेशीर करपाचो कायदो म्हाजें घर ह्या स्किमीच्या निमित्तान आमी हाडला. आनी तो कायदो आमी विधानसभेत पास केला. कोणी विचारता कोर्टाक वयतलो म्हणून, हांवें म्हणलें चला, आमी कायदेशीर कायदो केल्लो आसा, विधानसभेत पास केल्लो आसा, चलात वयतले तांकां. आमी लोकां खातीर केला, आमच्या स्वता खातीर करूंक ना. आनी हे जेन्ना हांव सांगतालो, हांव तेन्नाय सांगता आनी हांव अजुनूय सांगता, आमी हे सामान्य मनशा खातीर करता. आनी म्हणून म्हाका तळमळ इतक्याच खातीर आसा, मनीस जल्माक येता आसतना कांय घेवन येना, मनीस वयताय आसतना कांय घेवन वचना, पण पुराय आपल्या आयुश्यांत आनी विशेश करून महिला भगिनी आपलें एकूच घर बांदचें म्हणटा. आनी एकूच घर बांदता आसतना ती बाबडी खंयच्यानय रीण काडटा, आपल्यो वस्ती घरांत दवरता, कोपरेचे पयशे काडटा, कारण हावजींग लोन काय तिका मेळना, ते बांदता त्या घराचेर हावजींग लोन कोण दिवंक शकना, पूण खंयच्यान तरी पयशे काडून 10-12 लाख रुपया जमा करून आपलें बारीकशें घर बांदता. आनी इतकीच इच्छा आसता कितें म्हणून तें घर आपल्या नांवार जावचें, कायदेशीर जावचें, त्या घराक केन्ना नोटीस येवची न्ही. आपूण बांदलेलें घर आपल्या फुडल्या पिळगे खातीर उरचें, आपल्या चेड्या खातीर उरचें, आपल्या चेडवा खातीर उरचें, हें तेंचें स्वप्न आसता. आनी हें स्वप्न जेन्ना एखादी खंयची तरी कोर्टाची ऑर्डर येता, एखादी खंयची तरी पंचायत नोटीस काडटा, तेन्ना ताका भंय दिसता, एटॅक येता, प्रेशर वाडटा, डायबिटीज वाडटा. हांवें पळयल्या खुबशे जाण जेन्ना नोटीस घेवन येता पळय न्ही, हात थरथरता तेंचे, पंचायतीन नोटीस काडली केन्ना म्हणून येता तें कळना. आनी म्हणून कोण वयता सांगात पळय, कोर्टाची नोटीस येयल्या उपरांत आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक वयचोच पडटा. थंय डेप्युटी कलेक्टर गेलो, थंयसर 2 पुलीस गेले, ते लोक गाळी कोणाक चलता? गाळी चलता म्हाका, गाळी चलता सरकाराक. कितें म्हणून? घर मोडलें सरकारान, सरकाराक कोणाचें घर मोडपाचें ना. केस कोण घालता? तुमचोच शेजारी. केस कोण घालता? तुमचोच भावलो. कोण तरी तुमचो घरचो आसता तोच केस घालता आनी कोर्ट ऑर्डर दिता. आमकां कोणाचें घर मोडपाचें ना. आमकां जाता जाल्यार प्रत्येकाचें घर बांदपाक मदत करता, जाल्यार घर कायदेशीर करपा खातीर मदत करता. म्हज्या सरकारान ह्या फुडल्या काळात बेकायदेशीर खपोवन घेवचें ना आनी आसलेल्या सगळ्यांक कायदेशीर करतले ह्या ठामपणे सांगता. त्या ह्यान फुडें कोणी बेकायदेशीर घर बांदचें न्ही. आमी सगळी प्रक्रिया एकदम सुटसुटीत करून दिता, तेणी कायदेशीर घर करचें. करपाच्या कार्यक्रमात व्यासपीठाचेर उपस्थित गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ज्यांच्यानी आतांच आपलें उलोवप केलें, ते मांद्रे मतदारसंघाचे माननीय आमदार जी दारोलकर, आज सरकारांतल्यान ज्यांच्या बालभवनचे अध्यक्षपद घोषीत केले, मुख्यमंत्र्यांचे बुके दिवन स्वागतूय केले, ते ह्या मतदारसंघाचे आदले आमदार बाब दयानंद सोपटे. व्यासपीठाचेर उपस्थित आमचे उत्तर गोंयचे कलेक्टर अंकित यादव,
आमचे सगळे सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य, तसेच डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, पत्रकार आणि मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित मांद्रे मतदारसंघातल्या सगळ्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यां पयलीं हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी एक ऐतिहासीक निर्णय, म्हणजे आमी गोंय स्वतंत्र जाल्या नंतर पयलो असो निर्णय, ज्या निर्णयाच्या भितर गोंया भितर वेगवेगळ्या भागा भितर जशें जितान सांगलें प्रत्येक विशय वेगळो आसतलो, प्रत्येक भागा भितरले घराचो विशय वेगळो आसतलो, पण हे सगळे विशय जे आसा ते पूर्ण करपाक जाय, तातूंतल्यान सोल्युशन काडपाक लागून तांच्यांनी एसेंब्ली भितर कायदो तयार केलो, कायदो पास केलो आनी पास केल्लो कायदो जो आसा तो गोंया भितर इम्प्लिमेंट करपाक जाय म्हणून ताची सुरवात 4 ऑक्टोबराक आमचे भारत देशाचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी हांच्या उपस्थितीन त्यांच्या हस्ते ह्या योजनेचो शुभारंभ जालो आणि तेन्ना पासून आता पर्यंत मुख्यमंत्री स्वतः सगळ्या मतदारसंघा भितर स्वतः वयतात, अर्ज वितरणाच्या कार्यक्रमांक उपस्थित रावतात आणि सगळ्या लोकां बरोबर उलयतात, मेळटात. आणि आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार आज हळूहळू कार्यक्रम लोकांचो कार्यक्रम जालो आसा. आज हांव तांचे बरोबर 4 कार्यक्रम आशिल्लो, 3 सकाळी 2 आणि मागीर पेडणे आणि आता मांद्रे. ह्या प्रत्येक कार्यक्रमांक जर आमी पळयलें आसत जाल्यार ज्या तरेन लोकांची उपस्थिती आहे, जो उत्साह जर आमी पळयलो आसत जाल्यार आज हो कार्यक्रम जो आसा ही योजना ही लोकां पर्यंत पाविल्ली आसा. लोकांक ह्या योजनेचें सॅटिस्फॅक्शन आसा आणि अशा पद्दतीचें कोण करपाक शकता. एखाद्या मनशाच्या तकलेन आसा की बारीक मनशाक मदत करपाक जाय. हांव जर ह्या गोंय राज्याचें नेतृत्व करता आसत जाल्यार हांवें ह्या लोकांक मदत करपाक जाय, ही भावना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या तकलेन आयली. कारण गोंय आमचें स्टेटहूड जाल्या नंतर, गोंय राज्य जाल्या नंतर जेणे मॅक्झिमम काळ मुख्यमंत्री म्हणून रावपी जर कोण आसत जाल्यार ते डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री. गेली 7 वर्सां ते मुख्यमंत्री म्हणून काम करतात आणि हे करता आसतना प्रत्येक गोष्ट म्हणजे जशें आतां जीत तांकां म्हणटालो की तुमी एग्रीकल्चरच्या संदर्भात मातशें सांगात म्हणटाले, तर आमी पळयलें की ह्या दिसांनी म्हणजे दिवाळीच्या वेळाचेर अशा पद्दतीचो पावस येवप हे केन्ना आमी केन्ना चिंतूंकय ना आनी केन्ना पळोवंकय ना. पण गेले 10 दीस ज्या तरेन पावस पडटा म्हणजे खऱ्या अर्थान आमकां शेतां कापणी करपाक जाय, भात आमकां घरांत व्हरपाक जाय, अशा वेळाचेर जितलो पावस पडलो सगळ्यांची शेतांतली जे भात पिकिल्लें आसा ते सगळे उदकान आसा आनी त्यामुळे ती तळवळ जी आसा ही तांकां दिसली. तांच्यांनी इमिजिएटली स्वताच काल तांच्यांनी डिक्लेअर केलें 1 हेक्टर जर आसत जाल्यार 40,000 नुकसान भरपाई त्या शेतकऱ्यांक दितलो हे तांच्यांनी काल डिक्लेअर केलें आसा. आणि मॅक्झिमम म्हणजे 4 एकर 1,60,000 एखादी जर 4 एकर जर एखाद्याची जागा आसत जाल्यार 1,60,000 रुपया सरकारांतल्यान मदत, जेणे करून ताका नुकसान भरपाई आणि आता जे भात कापणी करून मागीर परत वायंगणे जर एखादें करपाक जाय जाल्यार तेची तयारी, ही तळमळ, ही भावना एखाद्या मनशाच्या मनान आसूं शकता, जाका दिसता की हांवें कितें तरी करूं जाय, हांवें त्या मनशाक मदत करूं जाय. आणि त्यामुळे ती भावना त्यांच्या भितर आसा म्हणूनच जर अशा पद्धतीची म्हणजे घर योजना या योजनेची सुरुवात ही त्यांच्याच तकलेंतल्यान आयली. आणि त्या ज्या तरेन आज आमी पळयतात की फॉर्मां ज्या वेळाचेर आमी दितात अशा वेळाचेर हांवें आज पळयलें की आज हांगा बशिल्लो आमचो एक तो भाव हांगा आसा, तो हे सांगतना ताळयो मारपाक लागलो, तेच्या भितर ताका कळिल्लें आसा की कितें ही एक्झॅक्ट योजना. आज हांव पळयलें की 75-78 वर्सांची एक जाणटी मनीस, तिका आज आमी अर्ज दिताले सालिगांव मतदारसंघात 2:30 सुमार दनपारच्या. तो अर्ज जेन्ना मुख्यमंत्र्यान दिलो, मुख्यमंत्र्यान विचारलें कोण आसा घरांत काय म्हण. ती रडपाक लागली. तिणें सांगलें कोण ना, म्हजो चलोय ना, आपल्याक चलो एक्सपायर्ड जालो, म्हजी सून आसा आनी 2 नातवंडां आसा. आतां म्हणलें की तूं रडटा कित्याक काय म्हण. त्या बायले त्या जाणटे मनशान सांगलें की हांवें केन्ना स्वप्नान सुद्दां चिंतूना आज खऱ्या अर्थान म्हज्या भुरग्यांक कितें तरी आपूण दिवं दवरपाक शकली, ही भावना तिच्या दोळ्यांतल्यान दुखांतल्यान व्यक्त जाताली. आणि त्यामुळे आज आम्ही जर पळयलें आसत जाल्यार आज पळयतात की प्रत्येक मनशाचें एक स्वप्न आसता आणि खास करून महिलांचें. आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान महिलांची उपस्थिती भरपूर आसता, कारण स्वताचें घर आसचें, म्हणजे इंडिपेंडंट घर आसचें, तें बरें घर आसचें, ही भावना प्रत्येक महिलेच्या तकलेन आसता. आणि त्यामुळे कोण एखाद्या वेगवेगळे कोण तरी सरकारी जागेन घर बांदता, कोण तरी मोकाशान घर बांदता आसतलो, कोण तरी कोमेदाद जागेन घर बांदतालो आसतलो, कोण तरी एखाद्या भाटकाराच्या जागेन रावता आसतलो. पण एखाद्या भाटकाराच्या जागेन जर बारीक जर समजा ते घर रिपेअर करतलो आसत जाल्यार तो भाटकार एनओसी दिना. गेली 50-60-70 वर्सांची फॅमिली थंय रावता, कुटुंबाचे कुटुंब रावता, आज त्याचो आजो पणजो सगळे जावन गेले, पण तो भाटकार ताका एनओसी दिना. ताका तेजें घर रिपेअर करपाक मेळना, पावसान गळटा ताका वयर कापड घालचें पडटा. आनी त्यामुळे ही सगळी कटकट बंद जावपाक जाय. एखादो जर त्या घरा भितर रावता आसत
जाल्यार तेंचें घर तें तेच्या नांवार जावपाक जाय. आमी गांवा भितर रावतात, आमी खबर आसा आमचे कडेन जर कितें जर डॉक्युमेंट आसत जाल्यार आमचे कडेन एकच डॉक्युमेंट आसा, हावस टॅक्स भरलेली रिसीट. आनी त्या वेळार एखाद्याक लोन जर घेवपाक जाय, म्हणजे घर रिपेर करपाक जाय, ते लोन मेळना, बँक म्हणटा तुजो डॉक्युमेंट घेवन यो. आमच्या कडेन त्या घराचो डॉक्युमेंट आसना. आनी त्या वेळार सगळे गोश्टी जे आसात हे सगळे लिगलायज करपाक जाय, कायदेशीर जावंक जाय, जेणे करून त्या मनशाक एखादें घर जर रिपेर करपाक जाय जाल्यार रिपेर करपाक मेळपाक जाय. एखाद्याक दिसता आसत की म्हजें घर रिनोवेट करपाक जाय जाल्यार तें मेळपाक जाय. आनी मुख्यमंत्र्यान म्हणून ठरयलें की एखाद्याक जर आमी बरेचदा पळयताले की आमी घर जर रिपेर करता आसत जाल्यार आमी जर एखाद्या पंचायती कडेन एनओसी जर मागली जाल्यार मेळनाशिल्ली. आमी पळयताले की गांवा भितर बरीचशी झगडी जाताली. एका घरान 2 भाव रावतात, त्या 2 भावा भितर झगडी आसतात, लायटीचें बिल कोणें फारीक करप. तो म्हणटा की हांवें टॉयलेट बांदला, म्हाका यूज करपाक जाय. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या झगड्यांतल्यान मार्ग काडपाक जाय म्हणून तांच्यांनी एक बऱ्या तरेची योजना राबयली, स्कीम हे केली की ग्रामपंचायत आसतली, म्युन्सिपालिटी आसतली, एखाद्यान जर ते आपल्याक जर घराचो नंबर वेगळो करून मेळपाक जाय, दिवं जाय जर आसत जाल्यार तो दिवपाची वेवस्था तांच्यांनी करप अशी ठरली. म्हणजे गांवागांवांनी म्हणजे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सी वचून आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे एक्सप्लेन करता म्हाजे घर स्कीम कितें ती, हे जेन्ना सुरवात केल्ली, जो तेंच्यांनी प्रोसेस सुरवात केल्लो तेन्ना खूब जाण हाजी माजी जावं नाल्यार लिडर जावं तिका उलयताले, तुज्या फाटल्यान तोमडे मारताले, हे कितें उलयता ते केन्ना जावचें ना आनी ताका बॅकफायर जातले जावंक ना जाल्यार इलेक्शनाक. आनी हे करून उलयता आसतना आमी कन्फ्युजनान आसले बाबा खरेंच जातलें की ना. आनी पूण एक होप आसलो आमकां की जे पद्दतीन तेंच्यांनी ती सुरवात केली ते डेफिनेटली जातले. आनी हे करता आसतना आमकां खूब बरें दिसता, म्हणजे आयकपाक बरें दिसता ही स्कीम लॉन्च ती स्कीम लॉन्च. पूण स्कीम लॉन्च करतना लॉ डिपार्टमेंटाक घेवन कायद्यान कितें आसा ते कशें बसोवपाचें तो व्हेरी डिफिकल्ट टास्क आसता. आनी ते तेंच्यांनी सक्सेसफूल करून तेंच्यांनी म्हाजें घर हे स्कीम आमच्या ऑनरेबल होम मिनिस्टर सेंट्रल होम मिनिस्टर जे आहा श्री आदरणीय अमित शाहजी तेंच्या हातींतल्यान हे म्हाजें घर स्कीम तेंच्यांनी लॉन्च केली. आता वेगळे वेगळे गांवांनी वेगवेगळे इश्यूज आहात, म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघात वा प्रत्येक तालुक्यात वेगळे वेगळे इश्यूज आहात. आता मुर्मुगांव वयचे जाल्यार तेंचो इश्यू वेगळो आसा आनी पेडणे तालुक्यात विशेष जाल्यार वेगळो इश्यू आहा. आता पेडणे तालुक्यात कितें इश्यूज आहात, पेडणे तालुक्यात 90% आमी टेनंटेड अमुलकार्यल आहात. आनी मुरगांव त्या गांवांत थंयसर कितलेशेच लोक अशेंच रावतात, तेंचे घर गव्हर्मेंट जाग्याचेर रावतात आनी तेंचे आयज पर्यंत घरांत जाग नांवार केल्ली ना. सो वेगळे इश्यूज आहात. आमच्या कोस्टल बेल्टाक सीआरझेड इश्यू आहा. आता जेन्ना आमी डिस्कस करताले, हांव स्वताहून डिस्कस करतालो आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तेन्ना ते अशेंच म्हणजे म्हाका जेन्ना असलें आमचे स्थानीक म्हणटाले अरे म्हजें घर बरें आहा, सीआरझेडान जाल्यार आमचें स्ट्रक्चर कितें रे. मागीर थोडे म्हणटाले आमचो भाडकार अजून आहा, आमकां कशें दिवचें, हे घरा नांवार जातली. सो वेगळे वेगळे प्रश्न आसले. आयज प्रश्नाची उत्तर दिवपाक आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांगासर येयलेले आहात. आमी पेडणेकार हे मेजॉरिटी बहुजन समाज आणि सगळे माझे घर हे केन्नाच आयज मेरेन मेळोंक ना आनी आयज सक्सेसफूल जाला ते माझे घर फक्त ह्या मुख्यमंत्र्या खातीर. आमी कितलेशेच लिडर पयले येवन गेले पूण आयज मेरेन खंय म्हणजे आयज सुद्दां म्हाजो स्टेटमेंट येयला, आयज मेरेन खंयच्याच मुख्यमंत्र्याक ही स्कीम करपाक लॉन्च करपाक जावंक ना. कित्याक सगळ्यांनी गुणकाराक एक्ट हाडलो, टेनन्सी एक्ट हाडलो, पूण तो एक्ट कसो हाडलो, एक्ट आमच्या बारीक बहुजन समाज खुश करपा खातीर हाडलो, आमकां खुश करपाचें आनी इलेक्शनाक तो इश्यू करपाचो मतां घालपाची. पूण आयज आमच्या मुख्यमंत्र्याक तें करूंक ना. आमच्या मुख्यमंत्री बहुजन समाजा खातीर कसो आपलो हक्काचें घर मेळटलें हेचेर तेणी प्रयत्न केला आनी तो सक्सेसूय आयज जाल्लो आसा. आयज पळयता आमी मुणकार म्हणजे हांव सगळ्याक म्हणजे प्रत्येक गांवागांवांनी एक दोन भाटकार आसतात, हेचे भायर रावतात, हांगा रावनात. हांगा आमचे स्थानीक कोण भाटकार आसात ते खंय ना खंय वळख आसल्या कारणान कोणाक ना कोण टॉयलेट बांदपाक जावं किंवा घर बांदपाक एनओसी दितात. पूण हे भायर कोण कोण रावतात सगळे भाटकार वायट आसनात, थोडे भाटकार खूब बरे आसतात पूण हेल्पूय करतात. पूण आयज पळयता आमी जेन्ना आमी मंगळारचे नाल्यार बेरेस्तारचे ऑफिसान बसतात तेन्ना प्रत्येक टायमाचेर मोडकाराचे केसी टेनन्सीचे केसी घेवन लोक येतात. कित्याक येतात ते सरळ सांगतात की कितलीशींच वर्सां जालीं आमचे केसीस चलता. पूण ते सुद्दां जेन्ना आमी डिस्कशनाक गेले जे मांडले तेन्ना तेणी म्हाका सांगलें, आमच्या मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगलें जी राव तेचेर आपूण काम करप सुरू केल्लें आहा, योग्य वेळार डिसायड करता. त्या टायमाचेर तेंचे ते डिक्लेअर केले
की स्पीड अप केसीस मुलकारियल केस स्पीड अप करपाची आणि मुलकारियल केसीस जाता तितले फास्ट ट्रॅक करून 3 ते 4 म्हयने भितर तेंच्या नांवाचेर घर सनद काडून दिवपाची म्हणून त्या प्रमाणे तेंच्यांनी शेनवारचे मामलेदार ऑफिसां चालू दवरली. आयज मेरेन खुबशे अवेरनस जावंक ना पूण आमकां खबर आसा खुबशे लोकांक सुद्दां खबर ना शेनवारचे कोर्ट चालू केले हे मुलकारियल हक्क तुमकां मेळपा खातीर. आयज म्हणजे इतली वर्सां पळय जाल्यार मुख्यमंत्री बीन जाले पूण तेंच्यांनी केन्ना चिंतूंक ना की शेनवारचो मामलेदाराक बसोवपाचो आनी लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे म्हणून. सो स्पेशल कोर्ट केले तेचे खातीर आमकां. हे तुमकां कित्याक सांगता खुबशे लोकांक खबर ना एनाउन्समेंट करतात आमी स्कीम पूण अवेरनस जायना. आयज म्हाजें घर आयज सगळे जाण तुमकां हांगा सरपा आयज आमी 2 दीस रिक्षा 3 रिक्षा चलयता कित्याक तुमकां कळपाक कित्याक म्हजें घर न्यूजार येयले सगळे येयले पूण खुबशे लोकांक कन्फ्युजन आसा म्हजें घर म्हणजे कितें. सो ते कितें हें सांगपा खातीर आयज आमच्या मदीं मुख्यमंत्री येयलो आसा. ते बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेनूय करतले ते बरे भाशेन तुमी आयकून घ्या कित्याक खूब जाण कन्फ्यूज जातात. म्हणजे आयज आमी 4 कावंटर घातले फाटल्यान आनी 4य कावंटराचे सेपरेट ऑफिसर पडलेले आनी सगळ्यांक एक्सप्लेनूय केला बाबा खंयच्या कावंटरार वचून तुमकां कसले कितें गायडन्स मेळटले ते प्रमाणे एंटायर एक्सप्लेन करून आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंचे कडेन मागता. तेंच्यांनी सदांच मांद्रे मतदारसंघाक केन्नाच ना म्हणूंक ना. आयज कितलेशेच प्रोजेक्ट्स पायपलायनीन आसात जे कंप्लिशनाक आसात. मागीर तो रवींद्र भवन हांव मांद्रेचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसूं किंवा इतर बाकीचे गोष्टी हांव हे सगळे ऑलरेडी सँक्शन जाल्ले आनी बेगिनात बेगीन कामूय सुरवात करता. म्हणजे मांद्रे मतदारसंघाचेर तेंच्यांनी पर्सनली आपलो लक्ष दवरलेलो आसा आनी खंयच्याच गोष्टीक आमकां ना म्हणना. म्हणजे म्हाका दिसता प्रायोरिटी साखळे पेक्षा ते मांद्र्याचे लोक चड करतात आनी त्या पद्दतीन ते कामूय तशेंच करतात. एकूच रिक्वेस्ट तांकां तेंच्यांनी एनाउन्स चालूच केला की शेतकऱ्यांक तेंचो लॉसीस जाले ते तुमी दितले म्हणून ते मातशें तांकां सांगा कित्याक खुबशे आमचे शेतकरी प्रत्येक गांवांत शेतकरी आहा तेंचे लॉस जाल्ले आहा तेंचे पीक पिड्ड्यार जाल्ले आहा. सो ते तुमी काल एनाउन्स केल्यात पूण आमच्या हांगासर मेजॉरिटी शेतकरी आसात. सो तुमी तांकां सांगचे इतले उलोवन म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.